डिसेंबरा घटफड्या बर्चबाय रोमियो लेन क्लबात उजो लागून 25 जाणांक मरण आयले. ह्या प्रकरणा उपरांत क्लबाचो धनी सौरव आनी गवलो लुथराक अंजुणा पुलिसांनी अटक केल्ली. ते ज्युडिशियल कस्टडीत आशिल्ले. हे केसींत आतां तांकां जामीन मेळ्ळो. Yes, finally it has been granted. It's a conditional writ with the usual condition. We don't have the copy of the judgment. It has been pronounced. So once the judgment copy is available, we will know on what grounds it is granted. So the amount? Amount is I think 50,000 surety and 50,000 bond. But all those details are available. But he has pronounced. But basically they are usual conditions of the case. Now we are not pursuing it. We have filed an regular bail application before the AFC. So we will pursue that application. मजगती डॉक्युमेंट फोर्जरीच्या केसींत दोगांय जाण म्हापसा पुलिशेच्या ताब्यात आसात. ह्या प्रकरणात म्हापशे JFC कोर्टान तांचो अटकपूर्व जामीन न्हयकारिल्लो. ते आतां परत म्हापशे पुलिसांच्या कस्टडीत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. What we are keen today to look at is what are the infrastructure gaps, what are the recommendations from the departments. So there are long term and short term. So if you have seen some of the recommendations made by the traffic police is also some major infrastructure changes to the present setup that is there. So this will be putting in the long term part. Short term part is like clearing some of the crash barriers. They are opening out, creating more space for the traffic to move, removing some of the encroachments that are there, some advertisement board which are lying, etc. And ultimately we want to make this junction very road safety friendly, very friendly for the pedestrians and friendly for the road users. Keeping in mind the increased number of cases of drunken driving, we will also see what kind of protection. If you see, there is a certain amount of protection for these pillars, but we also have to keep in mind after some time that there could be more serious disasters. Also the piping that is there. If you can see the piping, now the monsoons will be coming. Some of these joints break. Entire water falls on the driver and puts him in hardship. So all these type of things will be mapping. As you know, the Beltec company has been given this contract for the signals and also the cameras. So the cameras which will be connected to the signals is on a PPP model. So there is a 60-40 partnership between the company and the government. We have highlighted this issue about the barricades. Yes. There was no proper numbers of Goa police and only advertisement of casinos. Yes. So that has been So also that highlighted. is what we are saying. We will now put the road safety messaging. For example, wear seat belt, don't drink and drive. All these type of messaging will come on these barricades, at least at this junction first. Because that money, what has to be spent, we are going to propose to use it from the road safety fund. एज पर आमकां एश्युरन्स दिले सीएमान 2 दीस भितर आपण पुरयतात त्या हेणे आयज ते WRDचे ऑफिशियल्स विथ पुलीस ते आयज खड्डो पुरोवपाक मशीन घेवन येयल्ले. पूण खंय तरी तांकां जो पयलो जो खड्डो मारलेलो व्हडलो पीट थंय ओनरान कितें तरी तांकां तो खड्डो पुरोवपाक दिवना. तांचे भितर कितें तरी हें आसा. सो तें कितें आसा तें आमकां खबर ना तांचें कितें आहा तें भितरलें. पूण आमकां फक्त कितें आसा आमचो डिमांड एकूच आसा की खड्डो पुरयात. सो आतां तेणी आमकां सांगलां की आमी एज पर लिगल जे आसा ते त्या ओनराक लेटर करतले. जर ना जाल्यार आमी पुलीस फोर्स घेवन हे खड्डो पुरयतले. आमचो एकूच मागणी आसा आमकां हे खड्डे पुरोवन जाय. सो ते कशेंय पुरय. आमचो हें कांय ना. सो आमी वेट करतात तेंचे जे प्रोसेस आसा तो करून आमकां हे बेगींतल्या बेगीन हे खड्डे पुरोवन दिवचे. कित्याक लागून हे खड्डे पुरोवपाक काम उरलें त्या दिसान? तो ओनर आडपा लागलो. सो तो आपल्याक कंपेन्सेशन दी म्हणटा. आता डिसायड केला तेका एक लेटर करतले. सो आमकां एक्सेस दी म्हणून. अदरवायज हांव ते डेप्युटी कलेक्टराक घेवन पुलीस फोर्स घेवन हांव ते लॉक मारून तेजे नंतर आमी फुडली डिसिजन घेतले. तेका एक इंटिमेट करतले आमी हो प्रोजेक्ट बंद केला तेका लागून आमी पुरयता म्हणून. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आनी कॉन्ट्रॅक्ट हे आशिल्ले पळय जांकां स्मार्ट मिटर्स दिल्या ते टेम्पोबर मिटर्स घेवन आयले आमच्या हातून इन्स्टॉल करपाक आनी ओल्ड मिटर्स काडपाक. सो विथावट इवन इन्फॉर्मींग अस, विथावट टेकिंग द परमिशन, विथावट इवन नोईंग दॅट दे आर गोईंग टू कम टुडे, दे सडनली गेट क्रॅश्ड हियर. सो वी हॅड टू टेल देम दॅट वी डोंट वॉन्ट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. As committee members met, we took a decision that we are happy with the old electricity meters. We don't want to change them and we don't want to go for the smart meters. That is our decision.
कित्या खातीर तुमकां स्मार्ट मिटर्स नाका? स्मार्ट मीटर बिकॉज वेन वी नो कितें आहा एक इंग्लिशीन फ्रेज आहा, नोन डेविल इज बेटर देन अननोन. कितें रे, नोन डेविल इज बेटर देन अननोन. वी नो दीस डेविल कितें इलेक्ट्रिसिटी मीटर. सो वी डोंट वॉन्ट टू गो टू स्मार्ट मीटर विच इज मॅन्युफॅक्चर बाय अडानी. स्टेट सांगता तुका. ओके. अडानीन केले म्हणून अशें ना 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 ना. So it because we don't know न्ही. We don't know how it is न्ही. We know this meter न्ही. We know आमचं मंथली रेंट कशें येतलें. पेमेंट इज इजी. जीपे करून जाता, हे करूंक जाता, सगळें करूंक जाता. हां. सो वाय वी वॉन्ट टू गो फॉर अ चेंज. हां, सांग म्हाका सांग बाय. आता JEN आयले तेंच्यांनी कितें तुमकां सांगलें? ना आमकां वॉट एवर दे हॅव टोल्ड वी आर नॉट हॅपी विथ दॅट. वी आर स्टिकिंग टू अवर सेम स्टेटमेंट. सी, we are happy with the old meters and we don't want to change it. व्हेरी क्रुअल हायनस क्रायम जे म्हणटा, एक मायनर चलयेचेर एक लैंगीक अत्याचार जाल्लो आसा. फोर्सिबल सेक्शुअल इंटरकोर्स आनी रेपाचे मॅटर आयज उघड जाल्ले आसा. जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की ही केस वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर एक FIR रजिस्टर जाली आनी एक 44 वर्साची एक आवय एक कंप्लेन घेवन आयली की आपल्या 15 वर्साचे चलयेक एक मनीस हो खंय 23 वर्साचो भुरगो बायणां रावपी हाणें आपल्या चलयेचेर एक लैंगीक अत्याचार केलो आनी हे गेले 2 वर्सां चालू आशिल्ले अशी ताजी कंप्लेन जाली. जेन्ना कंप्लेन जातकर काल FIR जाली आनी आयज जे वेर्णा पुलिसान तांकां ते अक्यूज आसा ताका अरेस्ट केल्लो आसा. पूण एक इन्फॉर्मेशन जी आमकां मेळटा की खंय तरी एक जे विक्टीम आसा, मायनर चली आसा, ते खंय तरी एक 15 वर्सांचे अशें कंप्लेन दिसता. पूण आनी दुसऱ्या वटेन अशेंय दाखयता की 2 वर्सां हे इन्सिडंट ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स चालू आशिल्लो एक फ्रॉम 2024 to 2026. हाजेर एक तरी क्लॅरिटी ना की चली आतां 15 वर्सां आसा काय तेन्ना 15 वर्सां आशिल्ले. आनी सपोज ते चली आतां 15 वर्सां आसा, दॅट मिन्स दॅट समवेर दीस क्रायम हॅज बीन टेकन सिन्स शी वॉज 13 years old. एक धाकटें भुरगें एक ऑन द वर्ज ऑफ हर टीन्स आनी खंय तरी एक इनोसंट आशिल्लें चलयेचेर एक कशें तरी आमीश दिवन हे भुरग्यान खंय सेक्शुअल इंटरकोर्स केला आनी ताची 2 वर्सां ताची पिडत ताचें शोशण केल्लें आसा अशें कळून येता. सद्याक वेर्णा पुलिसान हाजेर एक्शन घेतिल्ली आसा. द केस हॅज बीन रजिस्टर्ड आनी ते भुरग्याक अरेस्ट केल्लो आसा अंडर सेक्शन 65(1) ऑफ BNS, सेक्शन 8(2) ऑफ गोवा चिल्ड्रन एक्ट आनी सेक्शन 4 and 8 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सीस पॉक्सो जे म्हणटा ताजेर केस रजिस्टर केल्ली आसा. ते भुरग्याक अरेस्ट केल्लो आसा. फुडलो तपास चालू आसा. पूण खंय तरी हे ज्यो केसी आसा इज लिविंग अ व्हेरी बॅड मेसेज इन द सोसायटी. केन्ना केन्ना अशें जाता की धाकटीं भुरगीं जेन्ना आसता ताका केन्ना तरी एक अक्यूज जो आसा, समटायम्स दे आर थ्रेटनिंग, समटायम्स दे आर सेयींग दॅट वी वील थ्रेटन युअर पेरंट्स, आमी तुजे फोटो काडून व्हायरल करतले आनी अशें करून भुरग्यांचे एक एडवांटेज घेवपाचे हो प्रकार आयज उघड जाल्लो आसा. खंय तरी वेर्णा पुलीस हाजेर फूल खोलायेन तपास करता आनी फुडलो तपास जो आसा इज अंडर वे. वास्कोच्यान पुलण मिडिया खातीर विक्रम नायक. कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणा वेल्यान गोंयभर बोवाळ जाला. क्रायम ब्रांच ह्या प्रकरणाची चवकशी करता. मंगळारा पुलिशेन आरोपी सोहम नायकाक पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टात हाजीर केल्लो. कोर्टान ताका 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. सोहमा आड 4 केसी नोंद जाल्यात. मंगळारा आनीक एकाच चलयेन सोहमा आड लैंगीक छळणुकीची कागाळ केल्या. लग्नाचे हायज दाखोवन सोहमान आपले लैंगीक छळणूक केल्याचो चलयेचो आरोप. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या केसींत दोगांय वयान मेजर आसात. आतां मेरेन 7 चलयांचेर अत्याचार केल्ल्यात म्हूण केस मुखार आयिल्ल्या. पुलीस तपास चल्ला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही स्टोरी जावन आसा एक 6.69 crores फ्रॉड वास्कोच्यान जे चालू जाल्ले. 8 वर्सां मेरेन पुलीस हाजे फाटल्यान लागिल्ले आनी आयज तांकां खंय तरी यश मेळ्ळा आनी हे यश मेळटा तेन्ना तांच्यांनी कितले त्रास घेतल्या हाजी डिटेल्स आमचे कडेन आयिल्ले आसा. जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा ही घडणूक खंय 2018 सहारा म्हणटा ती एक कंपनी वास्कोन तांचें ऑफिस आशिल्लें आनी ही जी घटना आसा इट इज कमींग अंडर इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल. ही इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल जे आसा हे सगळे मेजर जे स्कॅम्स मागीर फ्रॉड्स चीट फंड्स असले केसीस हँडल करता. आज आमचे कडेन जी स्टोरी आसा ही स्टोरी एक कंप्लेन आयिल्ली 2018 वर्साचेर आनी तेन्ना एक झोनल ऑफिसर सहारा बँक हैदराबाद, सहारा कंपनी हैदराबाद हाणें एक कंप्लेन रजिस्टर केल्ली अगेन्स्ट 1 person कॉल्ड वाय रघुवीर. ताचें नांव जें आसा आमकां ज्यात कळून येता रघुवीर यमावरम हो खंय मनीस. ताजे बरोबर आनी 2 वांगडी आसले. हांच्यांनी तेन्ना सहारा इंडिया, सहारा सोसायटी आनी सहारा बँक हे तिनूय कंपनीन भितर एक 6.69 crores फ्रॉड केल्लो आनी ताजे मागीर हे मनीस ना जाल्ले. इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेलान ताका सद्याक हे अक्यूज जो आसा यमावरम रघुवीर हाका तेलंगणा ह्या गांवांत धरिल्लो आसा
आनी ताका जेन्ना एज वी स्पीक ताका सद्याक तरी कोर्टान वास्कोच्या रिमांडार तांच्यानी हाडिल्लो आसा. तो खंय तेलंगणा गेलो आनी हे जे पयशे हांच्यांनी काडिल्ले 6.69 crore जे फ्रॉड जाल्ले ताजे पयशान खंय जे आमकां सुत्रां सांगता ताणें खंय आपले तेलंगणा गांवान भितर एक व्हडली जमीन घेतली आनी थंय खंय ताणें 5 देवळां बांदली. ह्याच गांवान भितर खंय तो एक भट कसो वावुरतालो आनी अख्खे आपलो रूप वेश सगळे आपले कपडे चेंज करून हेअरस्टायल चेंज करून देवाचें नाम बी लावन तो खंय सारको भट कसो थंय वावुरतालो. रामनवमीचे जे सण आशिल्लो तेन्ना खंय इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल जे आसा त्याच गांवान आशिल्ले आनी खंय तरी देवळाचे भायर जशें आमी पिक्चरांनी पळयलां एक जासूस जावं एक स्पाय आपले रूप चेंज करून एक भिकारी कसो बसता तशें खंय हांच्यांनी वेशभूषा चेंज करून भायर देवळाच्या भायर बसून ताजेर नजर दवरली. त्या गांवान ताका वेगळ्या नांवान वळखताले. जेन्ना ऑफेन्स सेलान आमचे ऑफेन्स सेलान जेन्ना ताका आपल्या ओरिजिनल नांवान आपयलें आनी तो जेन्ना रिस्पॉन्ड जालो तेन्ना पुलिसांक खंय तरी कन्फर्म जालें आनी तांच्यांनी ताका इमिजिएटली ताका थंयच्यान धरलो. वास्कोच्यान पुढे मिडिया खातीर विक्रम नायक. असोडा कुडचड्यार जाल्ल्या अपघातात सावर्डेचो 22 वर्सां पिरायेचो तरणाटो उत्पल नायक सोंपलो. कारीन स्कुटरीक मोकली. मेळटा ते म्हायती प्रमाण कार चलोवपी खंय सोरो पिवन गाडी चलयतालो. रस्तो अनसेफ म्हूण थळावे उलयले. ट्रॅफिक सारकी फास्ट येता, इतू फास्ट येता आमगे जाणटे थिंगा उब रावताय मोदेंच तेंक क्रॉस जावपाना. म्हणटो जावन सरकारा सांगता मातशें हिंगा कितें कोर सेफ्टी आनी हिंगा कितें वय सोन शिमत्रेकूच आमगे वय शिमतोरी आहा थिंगसो सकयल देंवोन येताय लोक. मोटोच गाडयो आसा इस्पिटीन येता इतू इस्पिटीन कांय कंट्रोल आसना. इवन आम ते घराकोच्यान आमगे रोडान भायर सोतो जाल्यार पासून आमकां हाफ मील कितू ओगोतू लागता ते क्रॉस जावपा आमकां. चांदोर वयतो जा सावंड वयतो जा ट्रॅफिक सारकी फास्ट येता आनी आमची भुरगीं कोपेलाको हेडटा. तेंगे बोल पळो कितें जालें तेंकां सेफ ना थिंगा गोरबा येता वयता म्हणटकूच एक एक्सिडंट जाता आनी आमची गोरसां लागीन आसा आनी आमचो आवाज येता म्हणटो आमी धांवोन येता मागीर सेफ्टी कोण आसना हिंगा. आनी ते हेवी ड्रंक करपी आहा तेंक मातशें कॅर घे पुलिसां लाय मागता तेंक मातशें तेंगे आल्कोहॉल चॅक करा. लायसन्स बी कार्ड करपाचें सो मनशांचें कित्याक राती पेट्रोलिंग करा रातीचे मातशें चोया पियोन येता तेंकां चोया. आनी हांव सरकाराक शिटकावणी दिता 15 दिसां भितर ह्या रस्त्यार जर रंबलर घालूना आनी 15 दिसां भितर ह्यो कचऱ्या गाडी आमच्या गांवांतल्यान घाण करून वता त्यो बंद करूना आमी हो रस्तो आडयतले आनी आडोवन जे आमचेर कितें कायदेशीर एक्शन गव्हर्मेंट घेवपाक सोदता तांकां घेवनूय आमकां पडून वचूना. आमकां खंयच्या कायद्याच्या वयर आसा जाल्यार आमचो गांव आसा आनी आमचो गांव आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय न्याय प्रविश्ट आसा. कर्नाटकाक केंद्राकडच्यान जायते परवाने मेळनाशिल्ल्यान भांडुरा नाल्यांतल्या उदकाचें डायव्हर्जन आडखलां. तरी कांय प्रमाणांत उदकाचें डायव्हर्जन जाता. ताचो परिणाम आतां भांडुरा नाल्याचेर दिसपाक लागला. म्हादयच्या उदकाची पातळी सामकी देंवल्या. खानापूर लागसार आसपी नेर्से गांवांतल्या भांडुरा नाल्याची पाण्याची पातळी जी आसा ही सध्या खूपच कमी जाल्ली आसा. गेल्या वर्साच्या तुलनेत अंदू जेन्ना हांगासर महेश कदम आनी तांचे वांगडी जे आसा हांणी आयतारा दिसा भेट दिली तेन्ना तेंच्या लक्षांत येयलें की ह्या भांडुरा नाल्यान उदकाचें प्रमाण जें आसा हें गेल्या वर्साच्या तुलनेन खूपच कमी आसा. खरें म्हळ्यार हो जो भांडुरा नाला आसा तो कळसा भांडुरा ह्या प्रकल्पाक लागून सध्या गोंयान आनी कर्नाटकान तो चर्चेक येयल्लो आसा. कित्याक तर म्हादय पाणी वांटप लवाद जे आसा तेंच्यांनी 2.18 TMC फीट उदक जे आसा हे 3.9 TMC फीट उदक जे कर्नाटकान मेळ्ळेलें आसा लवादा कडल्यान तर तेतूंतले 2.18 TMC फीट उदक जे आसा हे भांडुरा नाल्यांतल्यान मलप्रभेन व्हरताले. एकंदर भांडुरा नाला जो आसा हो भांडुरा नाला भीमगड अभयारण्याची एक जीवन रेषा आसा. भीमगड अभयारण्यान मोठ्या प्रमाणात जे उदक मेळटा पिवपाचें आनी शिपणावळीचें ते ह्या नाल्यांतलें आसा आनी ह्या नाल्याच्या उदकाचो वापर जो आसा हो परंपरेन नेर्शे गांवांतले लोक जे आसा हे शिपणावळी खातीर करता. भांडुरा नाल्याची परिस्थिती जी आसा ही दिसान दीस सामकी दुर्बल जायत आसा आनी तेका लागून येणाऱ्या कालखंडान ह्या नाल्याचें उदक जें आसा हें मलप्रभेन जेन्ना वयतालें तेन्ना गोंयच्या वाटेन जें उदक वयता तेतून बऱ्याच प्रमाणान आमकां कमतरता पळोवपाक मेळटली. एकंदर ह्या परिसरांतल्या वन्यजिवांचें अस्तित्व जें आसा हें ह्या नाल्याचेर अवलंबून आसा आनी त्या नाल्याचें 12 म्हयने उदक जें आसा हें म्हादय आनी भीमगड अभयारण्यान वचप हें चडांत चड गरजेचें आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. कमर्शियल LPG गॅसींची शॉर्टेज जाल्ल्या कारणान खुबशा रेस्टॉरंटांक हाचो धपको बशिल्लो.
मात आता सरकारान एलपीजीचो कोटा 20% आशिल्लो तो 40% केला. थळावे रेस्टॉरंटवाले सिलिंडर कोटा विशीं कितें म्हणटात ते आयकात. सप्लाय जी स्टार्ट जाल्या तितून मातसो रिलॅक्सेशन येयला आमकां, म्हणजे फूल फ्लॅज जावना, पूण जे आमचे जे एजन्सीज आसा जे गॅस एजन्सी सप्लाय करता ते आर फुल्ली कोऑपरेटिंग वीथ अस. तांकांय खबर आसा म्हणजे ज्या जाग्यार आमकां 2 मेळोंक जाय 3 मेळोंक जाय जाल्यार 1 मेळटा. सो एटलिस्ट नासल्यार एक तरी आसलो म्हणजे जाता. गरम करपाचें सपोज आमी फ्रेश दिताले गरम करून, आतां आमकां खंय तरी एक कॉम्प्रोमायज करून मातशें ओवनान गरम करून दिवचें पडटा. म्हणजे गोंयचें ऑथेंटीक सगळेंच जायना ओवनान, सो खुबश्यो मेनू आमकां कट करचे पडले. फाटल्या एक 8-10 दिसां पयलीं सामकी टेन्स जातले, सादारण हयसर बरी व्हडली लायन लागला. पूण आतां कितें तें म्हणून आतां खूब सिच्युएशन बरी आहा. कमर्शियलचं सिच्युएशन पयलीं वर्स्ट जाल्लें, पूण गव्हर्मेंटान तातूंत कोटा वाडयला, ऑलमोस्ट 20% 40% केला. आनी सगळ्यांक एटलिस्ट एक सिलिंडर पावतलो ही हे काळजी घेतली. एटलिस्ट तेंचे खूब जाणांचे स्टाफ असलो किंवा बाकी थोडेशे बारीक बिझनेस तो तरी चालू रावलो. आता सर 50 आसून 70 म्हणून वाड केली अशें कितें तरी आमकां आयकपाक येता. वाड केले अशें येता, पूण अजून तरी प्रॅक्टिकली आमकां सिलिंडर सप्लाय येवना. ओके. कमर्शियल एलपीजी गॅशीची शॉर्टेज जाल्ल्यान रेस्टॉरंटवाले मंत्री दिगंबराचे भेटेक गेल्ले. आता कोणाला ते रजिस्ट्रेशन ना म्हणून ते 2 फॉर्मां दिल्ले आसा, एक एंड युजर फॉर्म आनी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ते दोन्ही फॉर्म भरपाचे आनी इन दॅट डेट ऑल एप्लिकंट हू हॅज रजिस्टर्ड हू आर रजिस्टरिंग एक्सेप्ट द रजिस्ट्रेशन एंड इमिडिएटली फाल्यांच्यान आमकां एक सिलिंडर तरी दिवपाक स्टार्ट करा म्हणून तांणी आमकां उत्तर दिलें. रेस्टॉरंट ओनर्स हॅव टू एप्लाय फॉर PNG हेन्स फ्युचर. सो ऑल विल बी कन्वर्टेड इंटू PNG कनेक्शन. मात ट्रेडिशनल शेक ओनर्स असोसिएशनाच्या अध्यक्षान हाचेर वेगळें मत उक्तायलें. लिमिटेड मेळटा, चडशे जे कमर्शियल जे सिलिंडर आहा ते चडशे व्हडल्या हॉटेलांक दिले जातात. आमकां शेतवाल्यांक मेळपाक हेची खूब त्रास जायचे, आमकां लायनी लागची पडटा. जाल्यार कांय जाणांनी शॉर्टेजाक लागून वेवसायाक धपको बसला म्हूण सांगलें. आज की गैस खत्म होने वाली तो आज बंद करना पड़ेगा. इफेक्ट तो जाताले जो आमकां दिता म्हणजे आठवड्या आमकां 4 लागताले, समज जर एकूच मेळपाक लागलो जाल्यार आमी बाकीचें काम कशें करपाचें. सो कितें गव्हर्मेंटाक तुमी सांगता? कामाचें बरें आसा, वर्करांक कशें करतले आमी. आठवड्या जर 5 लागता जाल्यार आमकां 3 तरी प्रोवायड करचे आठवड्याक. म्हणजे आमचें बरें जातलें आनी कामगारी सेफ जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. The census in Goa will be conducted in 2 distinct phases. Phase 1 will be house listing and housing census that will begin from 16th April to 15th of May 2026 for Goa. The self-enumeration period will begin tomorrow from 1st of April to 15th of April. Phase 2 of the census is the population enumeration that will begin for the all India country. All India, it will begin from 9th February 2027 and will end at 28th February 2027 in the entire country. The census data will be released with the reference date of 00 hours of 1st March. So the outcome of all the census activities will have a reference date that is the midnight of 28th Feb and the 1st of March 2027. This is the 8th census since independence and this is the 16th census since 1872 when the first census took place. We have divided Goa into 26 charges. These charge officers are deputy collectors and the mamaltadars. The enumerators and supervisors are primarily teachers. I will just give you the figure of the supervisors and enumerators in Goa that we have employed. We are employing 422 supervisors and 2,467 enumerators including the 10% reserve. So total 3,086 teachers and other government office staff are employed for census in Goa. This is the first digital census. The data collection will happen through a house listing operation app wherein 33 questions are fed in and questions will be in a form of a drop down menu with the options below where in self enumeration you can fill in yourself or an enumerator will begin the actual exercise on field from 16th of April which will continue till 15th of May for our state.
नाला बांधता न्हू तो नाला बांधतालो खबर आहा तेन्ना तेज्या खातीर तो पास केल्लो हो नाला बंद कर म्हणलो पास केल्लो बंद करता म्हणलो बंद करपाची हे दाखय मरे तुमका लेटर ना ते तुमका ऑडिओ ना हे दाखय मरे टुगेदर फॉर म्हापसा तर्फे आमी आज हांगा गेल्ले यार्डाच्या सायडीन आमकां कळ्ळें की थंय जे नाला बांदिल्लो जशें आमचे दोतोर एडवोकेट राणे हांणी सांगलें की 2016 थंय फ्लडिंग जाल्ली म्हापशा मार्केटान उदक आयिल्लें आनी आमी पळयलां की म्हापशान आतां खूब कडेन उदक येवंक लागलां आनी हेच तें कारण की जे नाले आसता ते खंय तरी बुजयतात आनी कोणाची परमिशन घेना काय ना इलिगली जाय तशें करता आपल्याक आनी मागीर सगळ्याक पूर येता आमी जर थंय वचून पळयत जाल्यार मुद्दम परिस्थिती अशी आसा की जो बरो व्हडलो नालो जो हरशी उदक वचपा खातीर बांदिल्लो तो नालो विदावट परमिशन आमी विदावट परमिशन कित्याक म्हणटा थंय ऑथॉरिटीक आमी आपयलो सब यार्डाच्या त्या सब यार्डाचो डेप्युटी सेक्रेटरी तो थंय आयलो आनी तो तांकां आमी परमिशन जेन्ना विचारलें ताजे कडेन परमिशन ना. आतां दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार डेप्युटी सेक्रेटरी मार्केट सब यार्ड म्हापसा हेंच्यांनी हो आपली सगळी गार्बेज त्या नाल्यान घालून तो नालो पुरोवपाचो प्रयत्न मोठ्या पद्दतीन चालू आसा आनी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या बरोबर आमी थंय सायटीचेर गेले आनी आमी थंय पळयलें जाल्यार कंप्लीट गार्बेज थोड्या गार्बेजीक तेंच्यांनी उजो घातलेलो आहा ते टोटल बेकायदेशीर तेंच्यांनी कसलेंच परमिशन घेवना अशा परिस्थितीन तो नालो बांदलेलो तो पुरोवपाचो प्रयत्न गार्बेज घालून पुरोवपाचो प्रयत्न करता ताका लागून आमी मामलेदाराक कंप्लेंट दिल्या डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेंट दिल्या आनी तांकां सांगलां की ताबडतोब हेचेर एक्शन जावंक जाय कित्याक नाल्यार हें पाणी संपूर्ण म्हापसा बाजारांत येवन बाजारपेठेची सगळी वाट लागपाची संभव आहा कित्याक आनी दोन देड म्हयन्यानूच पावस येवपाची संभव आहा. हांव साईजल संदीप बांदोडकर मार्रा पियण वॉर्ड नंबर 1 पयलीं हांव एज अ पंच म्हणून इलेक्ट जावन येयलें आनी तो एक वुमन रिजर्व सीट आशिल्लो तेन्ना हांव बसले इलेक्शनाक म्हाका म्हाज्या वॉर्ड नंबर 1 लोकांनी वोट दिवन निवडून हाडलेले आसले. तशेंच आतां रोखडेच आमचे जे सरपंच सीट खाली आसले ताका हांवें म्हाजें नॉमिनेशन फायल केल्लें आयज सकाळींच इलेक्शन जाल्लें नॉमिनेशन फायल केलें आनी हांव एज अ सरपंच म्हणून अशें निवडून येयल्लें आसा. हांव गोंय विद्यापिठान कोंकणी डिसिप्लिनान मास्टर्स करता तो म्हाजो लास्ट इयर सो सद्याक जस्ट 1 म्हयनोच उरलेलो आसा म्हाजो. आतां रेगुलर क्लासीस ना डिजर्टेशनाच्या खातीर म्हाका इरेगुलर वयचें पडटा कॉलेजीन म्हणजे विकाक 2 ना तशें सो पळोवपाक गेल्यार म्हाजे कडेन म्हाज्या गांवच्या लोकांक सर दिवपा खातीर खूब वेळ आसा. सो म्हाका दिसता की हांव तो टायम मॅनेजमेंट आसा तो लोकांकूय तशें म्हाज्या शिक्षणा खातीर अलॉट करून सारकी अशी कामां करपाक शकता. म्हाजो डॅडी आसा पॉलिटिक्सान म्हाजी मम्मी आसा पॉलिटिक्सान काका आसा पॉलिटिक्सान तशें म्हणजे ना एज अ बॅकग्रावंड आसा बट एज अ नेपो किड लोक म्हणटलेत लोक आतां कितें कितें गजाली करतलेत पूण म्हाजेच पण हांव अशें म्हणटलें की म्हाकाय आतां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आसा हांव एज अ यंग ह्या फिल्डान देंवल्लें आसा आनी म्हाका दिसता आतां यंग जे जनरेशन आहा तेंच्यांनी मुखार सरपाक जाय कितें नवें कार्य करून हाडपाक जाय.